आपलीनी भाग घेवन जायतो आत्मीक फायदो जोडलो. जावं बाळका जेजूक मान आनी होगळा. पूण जेजूक आमची दिनवसणेची गरज ना. आमी केदाळा ताका दिनवसतांव तवळ आमीच ताचे कृपेंत वाडत वेतांव. देखून जेजूक दिनवासूंक आयली आमी सगळीं ह्या एका कृपेचो फळ जावन भाऊ बांदावपणान चड आनी चड वाडोवंक आसा. पयत आत्म्याच्या फळांनी भरून आत्मीक जिणयेन क्रिस्त जावंक आसा. तवळ मात सोम्याक आमची दिनवासनी मानता. तर ह्या संपणेच्या दिसा मिसाच्या पयत बलिदानां भाग घेवची आमी सगळीं जेजू बरी आमकां कालिकन हेरांक दिवचे बरे समारियागार जावं दी म्हूण मागया. सो हा फायदो मा चिंतून हेरांक वापान उडय नासता हर एकलीं म्हजींच भाव आनी भयणी म्हूण लेखून चिंतनान शब्दान करनेन तांच्या गरजांक स्पंदन करूंक जेजू आमकां समेस्तांक उदार मन दिव म्हूण मागया. आयच्या दिसा प्रत्येक जावन फाटल्या 12 दिसांनी हांगासर तांची उदार सेवा भेटयिल्ल्या स्वयं सेवका पासून दानी पासून तशेंच एवकारिस्ताच्या बलिदानान आमकां सहकार दिल्ल्या याजक दम भयणी आनी सेमिनारिस्तां पासून आमी मागया. ह्या मिसाची त्यो सवा हे परी आसात. बाळका जेजू कर्गजांव मीस दितात. श्याम आनी शरण हांच्या पयल्या जल्मा दिसा संदर्भी विन्सन आनी सिल्विया लोबो. आपलो जन्मादी संदर्भांच्या संदर्भार सिसिलिया वास. आपलो पयलो काजारी वार्षिकोत्सव संभ्रमच्या वक्ता अमित आनी प्रिया डिसोजा. शांती आनी प्रिन्सिटा डिसोजा पेरमांडूर. जोवाना डिमेलो मुंबई. सुजान लास्रादो. जस्लिन एंजेला नरोन्ना. जेन्नी फेर्नांडीस. ग्लॅडसन मिनेजेस आनी कुटुंब. सल्वादोर मोंतेरो आनी कुटुंब. फ्रांसीस मोंतेरो आनी कुटुंब. एल्स्टन डिसोजा. जेन फ्लाविया कार्नेलियो. मौरिस डिसोजा. फेलिक्स ट्रीजा लोबो. सिल्विन लोबो. मरीना सुनील आनी एतन. मार्गरेट डिसोजा. एडवर्ड मिनेजेस आनी कुटुंब. लिओ बी पिरेरा आनी कुटुंब. लॉरेन्स रोजी क्रास्ता. प्रत्येक ते सवा खातीर रियाना आनी अनिश डिसोजा. स्टीफन आनी वेरोनिका मोनिस. रोशन बबिता डी अल्मेडा. कुटुंबाच्या सर इराद्या खातीर मेलकाम फेर्नांडीस. फादर चाको हाच्या बऱ्या भलायके खातीर थॉमस केसी. क्रिस्टोफर डिक्रूज हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता अरुण मार्गरेट डिसोजा आनी कुटुंब. ह्या ते सवा सांगाता आमची कसकीत सवा बाळका जेजूच्या पांयां तळा समर्पुया आनी उबी रावून प्रवेश गिता सवे ह्या मिसाची सुरवात करुया. कंतार नंबर 6. So संभ्रमाचो त्रिएक देवाक सुनावचो आमचे ताने वतल्या कृपे देण्याचो उगडास काडून उपकार बावडून नरकां दिवचो. दिसायचो संभ्रमाचो त्रिएक देवाक सुनावचो चेताने वतल्या कृपे देण्याचो उगडास काडून उपकार बावडून नरकां दिवचो.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. बाळोक जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या कार्मेल दोंगरार बाळका जेजूक नमान करूंक आराधन करूंक आमी हांगासर संगता मेळ्ळे. हांव दोंगरा वयर प्रसंग दिल्लो सुमी जेजू क्रिस्त ह्या कश्टांतल्यानो वजन भोगतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो म्हणलो तो जेजू तांकां कितें म्हणी खावंक दिया म्हणून सांगल्लो जेजू तरावळ पिडेस्तांक गूण केल्लो जेजू तांकां बरी भलायकी सुशेग दिल्लो जेजू आमचे मदगत ह्या मिसाच्या संभ्रमा वेळार आसा म्हणून आमी पातयेता. मोरी मायेन बाळका जेजूक जल्माल्या उपरांत इन्फंट जिजस खावणेर दवरलो. आज तोच सुमी जेजू आल्तार म्हणल्या खावण्यार आमचें आत्मीक काण जावन आमच्या काळजांत येता. देखून देवाक आमी अर्गां दिवया. फाटल्या 25 वर्सां हांव ह्या दोंगरार बाळका जेजूचें नवेन भक्तीपण वाडोवन येता आसतना आमच्या जिवितांत ती बाळका जेजूचें भक्तीपण सोडून आयलां. तरी इन्फंट जिजसाचें भक्तीपण आमच्या जिवितांत सडताना आमचो भावार्थ आमचो विश्वास आमचो मोग आमची सोसणीकाय इन्फंट जावन उरची नाका, तोय वाडोवंक आसा. आमच्या अस्कतकाये वरवीं सबार फावटी आमी पथकां केल्यांत देवा विरोध हेरां विरोध संगता जी येता आसतना ही सकड पथकां आतां आमी उगडासाक हाडया. देवा लागचें बक्षाणें मागया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगेव सुद्दां सामकवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केली आय देखून आमी तुका दिन वाजता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोसाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. धर्मदुत्या कृत्या पुस्तकांतले वसाप भवार्थाचो तो वेल एक कालचो आनी एक मन असो जाल्लो. तांच्या मदें कोणूच खंयची एक वस्तू आपणाची म्हणून लेखिनातलो, कित्याक वस्तू ती सर वस्तू ती एकामेका वांटून घेतली. धर्मदूत व्हड समर्थेन जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणाक साक्ष दिवन आसले आनी लोक तांकां वर्त्या मनान लेखतालो. तांच्या मदें गरजेवंत मुल्लो कोणी नातलो. भुईपाट आनी घरद्वार आसलेली आपणाचे पुरा विकून मेल्लो दुडू हाडून धर्मदूताच्या पांयासरशी दवरतली आनी धर्मदूत हरेकल्याक ताचे ताचे गरजे तकीत तो वांटतले. देवाचे उतार्ये. चढवून दाराच्या जरींतून संतोषान तुमी उदक ओडतेल्या. चढवून दाराच्या जरींतून संतोषान तुमी उदक ओडतेल्या. आपले देव समोसो जर पातेन म्हाका भिरांतसना, कित्याक सर्वेस पोर मुझे पार. तुंस मुझ्या कीर्तनाचे मूळ, वै तुंस मुजो सोडवोंदाराच्या जरींतून संतोषान तुमी उदक ओडतेल्या. चढवण्याचे सरींतले संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा. सर्वेस पोरा गितां गाया, ताचे नांव हरसिया. सकट परसांव ताची विस्मिता कळीत करा. ताचे नांव श्रेष्ठ म्हणून परगट करा. सोडवोंदाराच्या जरींतून संतोषान तुमी उदक ओडतेल्या. सर्वेस पोरा गितां गाया, कित्याक ताणें केल्यात महात कार्या. शेकान शेक प्रितुमेचेर ती कळीत करा गाजया. सियोनाच्या निवासानो आनंदाचे उल्हास सोडा. कित्याक
इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मुखार कोरोस व्हरतो. वंडाराच्या जरीतां संतोषान तुमी उदक व्हरतेल्या. वंडाराच्या जरीतां संतोषान तुमी उदक व्हरतेल्या. जो कोण म्हाका आयकता म्हज्या उल्याक सदांच पाळो दिता तो सासनाक आपलो जीव वाटयता. हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. देखून सतस हांव तुमकां सांगता, जें कितें संवसारी तुमी बांदतात तें सर्गी बांदून आसतलें, आनी जें कितें संवसारी तुमी सोडयतात तें सर्गी सोडून आसतलें. त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरले दोग जण एका मोनाचे जावन खंयच्याय एक वस्तू मागतीत जाल्यार म्हजो सर्गींचो बाप ती तांकां दितलो. जंय दोग वा तेग म्हजे नांवी सांगाता मागतात मेळटात थंय हांव आसा तांचे मोदगात. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, एक ल्हान भुरगो आपल्या मावशे सांगाता एक फिल्म पळोवंक वेता. फिल्माचें नांव लव इन टोकियो. फिल्म जावन फाटीं घरा येता आसतना हो भुरगो मावशे कडेन सांगता, आंटी फिल्म मस्त बरें आसलें. फिल्माची हिरो आनी हिरोईन, तांची पदां, तांचें डॅन्स, म्युजीक, तांणी मोग करची रीत, तांणी वेंगून पटलून धरची रीत सकड बरें आसलें. पूण आंटी, तूं आनी अंकल त्या हिरो आनी हिरोईन बरी मोग करचें हांवें पळोवंक ना. तसलीं डॅन्सां तुमी करिनात, तसलीं पदां तुमी म्हणनात, सांगाता सैलाप कसलोय ना, कित्याक आंटी? ताका आंटी मावशी जाप दिवन सांगता, आळे पुता, आमी पळयल्लें फिल्म. हें फिल्म 1, 2 या 3 वरांचें. ते फिल्मांत आमी पळयल्लो एक नाटक, एक अभिनय, एक प्रदर्शन. आनी तें प्रदर्शन करूंक त्या दोगांक डॅन्स करूंक, पदां म्हणूंक, थंय नाचूंक, पार्कांत वचूंक, उदकांत पडूंक लाखांनी दुडू दिला. पूण आमी घरा करचो मोग फिल्म न्हय, 1-2 वरांचो तो एक नाटक न्हय,
आमी घरा कडचो मोग आमचें जिवीत आनी सांगाता आमी जियेता हां कितलें बरें भाव भयण जावन सांगाता जियोवचें. ह्या फेस्ताच्या दिसांनी हो संदेश नियाळ करूंक हांगासर आमकां कार्मेलीत याजकांनी एक अवकाश करून दिला. फ्रातेल्ली तुत्ती आमच्या पापसाहेबाचे नवे विश्व परिपत्र एन्सायक्लिकल. फ्रातेल्ली तुत्ती म्हळ्यार आमी देवाची भुरगीं सर्वां भाऊ भयणी सक्कड आमी भाऊ भयणी. आनी ह्या विश्व परिपत्रांत पापसाहेब आमी सक्कडां भाऊ भयणी म्हणटना मोगा विशयांत उल्लेख करता. सांगाता जियोवचे विशयांत आमी आमची बेली काडूंक जाय, आमचो दोरो काडूंक जाय, आमचो बॉर्डर सक्कड आमी ती मीत मिरवून एकामेकाचो मोग करून सांगाता जियोंक जाय म्हणटा. देखून पापसाहेब फ्रटर्नल लव, युनिवर्सल लव, सॅक्रिफिशियल लव, पॉलिटिकल लव, इफेक्टिव्ह लव ह्या मोगा विशयांत उलयता. भाऊ बांदवपणाचो मोग, सार्वत्रिक मोग, सॅक्रिफिसाचो मोग, राजकीय मोग आनी परिणाम जावचो तो मोग. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें खंय दोग या तेग सांगता म्हजे नांवी मागतात तें थंयसर हांव तुमचे सांगता आसा. आज आमी दोग वा तेग ना, आज आमी व्हड संख्यान आमी सांगता मेळ्ळ्या तर देवाचें सांगतपण भोव वर्त्या मापान अदीक मापान आसा म्हणलें आमी बरवस्ता, आमी पातयेता. सांजू आमच्या वांजेलांत स्वामी जेजू क्रिस्त मोगाचें एक चित्रण दिता. आनी हे मोगाच्या चित्रणा विशयांत पिंजरायतना स्वामी जेजू क्रिस्त 3 विशय उल्लेख करता. एक, बापायन देवा बापान म्हजो मोग केला. देवा बापान सोम्या जेजू क्रिस्ताचो मोग केला. दुसरो विशय, कशें देवा बापान म्हजो मोग केला तशें हांवेंय तुमचो मोग केला. शिसांक सोम्यान सांगल्लीं ही उतरां. आनी तिसरो विशय, कशें देवा बापान म्हजो मोग केला आनी कशें हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. जो आमच्या वांजेलांत अध्याय 13 वळ 30 आनी 4 आमी वाचता. नवो उपादेश हांव तुमकां दितां, एकामेकाचो मोग करा. लेवी शास्त्राच्या ग्रंथांत आमी वाचता अध्याय 19 वळ 18, तुजो करताय तेचो पेल्याचो तूं मोग कर. पेल्याचो तूं मोग कर, एकामेकाचो तूं मोग कर. आनी हो जावन आसा नवो उपादेश, न्यू कमांडमेंट. अरे एकामेकाचो मोग करचो, पेल्याचो मोग करचो, नवो कमांडमेंट, नवो उपादेश जावचो जाल्यार कसो. ह्या उपादेशांत तर नवेपण कसलें आसा, नवें जावं कितें आसा. आनी त्या उपादेशांत तें नवेपण म्हणली ती स्पेशालिटी कसलें लिपलां म्हणलें सवाल आमकां आमचे थंय उदेत. आमच्या मोगांत, आमच्या सेवेंत, आमच्या करणेंत, आमच्या सालींत, आमच्या नडतेंत क्रिस्ताचो मनोभव, क्रिस्ताचो स्पिरीट, ताचें काळीज आनी ताचें मन आसतना तो मोग नवो जाता. देखून सोमी म्हणटा, जशें हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. सोम्याच्या स्पिरितान, सोम्याच्या मनान, सोमी जेजू क्रिस्तान केल्ल्या बरवीं आमी एकामेकाचो मोग करतना
तो उपादेश नवो जावंक पावता. समयासो मोग आमकां कळीत आसल्या प्रमाणे इज ए सॅक्रिफिशियल लव, सेल्फ सॅक्रिफायसिंग लव. त्याग सॅक्रिफिसांत भरिल्लो तो मोग. ल्हान आसतना एक कांतार शिकिल्लो, आतां आमी तें कांतार म्हणटा. क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापसो, कावणे तावून कुर्सा पर्यान मोग ताणें केलो. मोगाचो संस्कार ताणें मोगान आमकां दिलो. कावणे तावून कुर्सा पर्यंत रक्ताच्यो झरी वाळावन ताणें मोग केलो. कावणेंत स्वामी जेजू क्रिस्त आसतना तो इन्फंट जीजस जावन आसलो. तो जल्म घेतना इन्फंट जीजस जावन तो संवसाराक आयिल्लो. आज ह्या घडये त्याच इन्फंट जीजसाचेर आमी नदर घालतना तोच स्वामी जेजू क्रिस्त कुर्सायिल्लो सोडवणदार, तोच स्वामी जेजू क्रिस्त जिवंत सोमी म्हणून आमी पातयेता. The infant Jesus is the same, the crucified Lord and the risen Jesus. इस कालांत भुरग्यांक युनिफॉर्म आसता आनी ते युनिफॉर्म त्या भुरग्यांक एका रितीची आयडेंटिटी दिता. युनिफॉर्म पळोवन तो पुलीस, ती नर्स, ती डॉक्टरन आमकां कळटा. लोब घाल्यार पदऱ्या बायलो म्हणटा हांव. सिस्टरां कापडां न्हेसतात ह्या दिसांनी आनी कापडां पळोवन ती खंयच्या मेळाची म्हणून आमकां सांगयत. पूण सोमयान एकामेकाचो मोग करा, तुमी वचून सांगाता मागा म्हणटना कसलोच एक ड्रेस कोड आमकां दिवना. कसलेंच तुमी असलेंच युनिफॉर्म घालूंक जाय म्हणून ताणें सांगूंक ना. असलें निर्दिश्ट टायम टेबल ताणें दिवंक ना. पूण सोमयान दिल्लो एक उपादेश, एक आदेश, मोग. मोग जावं दी तुमचें युनिफॉर्म, मोग जावं दी तुमचो ड्रेस कोड, मोग जावं दी तुमचो लोब, मोग जावं दी तुमचें कापड, मोग जावं दी तुमचो गावन, मोग जावं दी तुमचें टायम टेबल. इन्फंट जीजस जेजू बाळकाक आयच्या दिसा हांगासर नमन करन आसां. पूण त्या इन्फंट जीजस, त्या बाळका जेजूचो मोग मीत मेर नातुल्लो, घड नातुल्लो, बोव वर्तो विशाल आनी विस्तार मोग. पूण मोगा विशयांत चिंतना आज आमचे मोगाचे चिंता बोव अशीर म्हळ्यार बोव ल्हान, बोव इन्फंट आमचें चिंताप. मोगा विशयांत आमचें चिंताप इन्फंट जाल्ल्या वरवीं, मस्त ल्हान जाल्ल्या वरवीं, मस्त सीमीत जाल्ल्या वरवीं आज मोगाच्या कारणा खातीर एक मोगार पडिल्ली एक चेडो अवचित परारी जातात. सांगनासतना बॉय अँड गर्ल एलोप मोगाच्या नांवान आज सुसायड जाता. मोगाच्या नांवान आज बांयक उडतात. मोगाच्या नांवान आज धमकी दितात. मोगाच्या नांवान आज ब्लॅकमेल करतात. मोगाच्या नांवान आज वडिलां ताच्या भुरग्यांची अतिरेक कोंडाटो करतात, सैलाप करतात आनी ती सुखी करतना थिदवंक खावजेतात आनी भियेतात सकड मोगाच्या नांवान. कित्याक आमचें मोगाचें चिंताप इन्फंट ल्हान जावंक पावलां. आज सांगता मोगान जियोवच्या बदलाक, मोगान सांगता येवन मागच्या बदलाक ते ल्हान धाकटें चिंताप काण घेवन आमी सांगता जियोवंक, सांगता मागोवंक सुकारी मारता आनी फळाफळ घेता.
आमचो भावार्थ, आमचो विश्वास, आमची सोसणीकाई, आमची पवित्र सभेची ती समजणी आमकां आसली. आमच्या कॅथोलीक भावार्थाची ती सतांची समजणी आज आमकां ल्हान मस्तो इन्फंट जावंक पावल्या. पूण ही वृद्धी करूंक, ही बलिश्ट करूंक, दृढ करूंक कुर्सायल्ल्या सोडवणदाराक आमी नामान करूंक आसा. जिवन जाल्ल्या सुम्याच्या ताचेर आमी नदर घाल्या. भाऊ भयण जावन जी येताना, काजारी दादलो बायल जावन जी येताना, वडिलां भुरगीं सांगता जी येताना, आमी शेजारा सांगती जी येताना, घर जेवंता सांगी जी येताना, दुबळी पिडेस्ता सांगी जी येताना, एकामेकाचें वोजें व्हावोंक आमी कुमोक करूंक आसा. आज आमकां आमचेंच वजें, आमचेच कश्ट, पिडा, वळवळे, दूख, पुरासाण सकड मस्त व्हड म्हणून भोगतावा. देखून आयच्या दिसा त्या इन्फंट जिजस लागीं आमी हांगासर मागोंक आयल्या. तर तो इन्फंट जिजस ताच्या लागीं मागताना खंडीत ताची मजत, ताची कृपा आमकां दिता. कदळा त्या इन्फंट जिजसाचे, त्या सोडवणदाराचे, त्या जिवन जाल्ल्या पुनर्जीवन जाल्ल्या सोमे जेजू क्रिस्ताचे आशिर्वाद मेळटा. केदाळा ताची सगत, ताची मजत आमकां आसा, ताचे त्राण आमकां मेळटा. तोवळ आमचे व्हडले कश्ट इन्फंट म्हणून भोगतात. तोवळ आमची चड ती दूख आमकां इन्फंट म्हणून भोगता. तोवळ आमकां आमची ती पिडा, आमचे वळवळे सकड इन्फंट म्हणून भोगता. देखून परत ह्या मिसाच्या संभ्रमा वेळार आमचो भावार्थ आमी सोडूंक देवाची कृपा मागया. आनी त्या भावार्थान मागल्यार तसो इन्फंट जिजस आमकां खंडीत पावतलो. आनी आमचो भावार्थ, आमचो विश्वास, आमचो भरवोसो, आमचो मोग, आमचो मागण्याचो स्पिरीट वाडयतलो. आनी असलें बरें मन आमच्या जिवितांत आसूं दी. आमचे खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागतना हेरां खातीर आमी मागया. उबे रावन भावार्थाची उसरणी आमी करया. सतमंता देव बापाक, सरपदवेदार बापा, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक, आमच्या सुम्या, जो पवित्रत्म्यावरी गर्भी सुंबवलो, अंकवार मुरयेंतान जल्मलो, पॉन्स पिलाताकाल ताणें कसले, ताका कुर्सार झुडलो, तो मेलो आनी ताका आनी केलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो, सरकार सुटलो, सरपदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तेंतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुन्सिपी करूंक येतलो. सतमंता पवित्रत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे भोगसाणे, कुडीचें जिवनपण, सुसनाचें जिवीत. आमेन. आमी सगळा भाव भयणी जावन हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या आनी एक कुटाम जावन देवा लागीं आमची सर्व मागणी अर्पिताना भावार्थान बरोशान मागया. तुमची जबाब बाळूक जिसू मुखान बापा आमचेर बेसावंक घाल. बाळूक जेजू मुखांत बापा आमचेर बेसावंक घाल. पदवेदार बापा, संवसारभर विस्तारलेल्या पवित्र सभेक एक व्हड कुटामून लेखून तुवें दिल्ले जनवाया प्रमाणे पवित्र सभेक जर मार्गदर्शन दिवंक तुवें वेंचून काडिल्ल्या आत्मीक वडिलांक तुज्या पवित्रत्म्यान भर. तांचे आत्मीक जिवीत सर लोकांक आमकां तुज्या मोगाची कुणाजायशे कर म्हूण मागता. बाळूक जेजू मुखांत बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांत विंचून काडिल्ल्या धर्मीक भावा भयणींनी तांच्या बेसान विश्वासी आनी ती रावूंक आनी तुजे मिसाव मोगान आनी व्हड आसक्तीन करूंक पवित्रत्म्याच्या देणयांनी भर म्हूण मागता. बाळूक जेजू मुखांत बापा आमचे आयक. कुटुंब जिविताक वेग मारिल्ल्या सुमेस्त आमच्या क्रिस्ती भावंडांनी स्वादमान, समाधान, सोसणीकाय, मोग, दयाळाय, बरेपण, विश्वासपण, बळेपण आनी संतोष म्हणली फळां जोडून कुटुंब जिवीत फळादीक करूंक उर्बेन भर म्हूण मागता.
बाळक जेजू मुखांत बापा आमचेर बेसांव घाल. एकामेका हाताक हात दिवन बाळूक जिजूक मान करून आदार लाभयल्या सुमेस्त दान्यांनी हितचिंतकांनी स्वयंसेवकांनी आणि वेगवेगळ्या रितीन सेवा आदार दिल्ल्या सुमेस्त उदार मनाच्या भावा भयणींनी वैयक्तीक जिणेन संतोष आनी समाधान जोडूंक तशेंच कुटुंबाच्या मागण्या मुखान बळवंत क्रिस्तांवां जावं आनी तुका साथ दिवंक फावो कर म्हूण मागता हांव. बाळक जेजू मुखांत बापा आमचेर बेसांव घाल. आयच्या ह्या दिसा इतल्या व्हड संख्यान तुज्या पुताच्या बाळपणाक मान दिवंक जमल्ल्या सुमेस्त भावा भयणीक तुजो भरपूर मोग निरंतर रक्षण बरी भलायकी आनी जिणेन दादोसकाय लाबोवन दी म्हूण मागता हांव. बाळक जेजू मुखांत बापा आमचेर बेसांव घाल. मौनपणान आमच्या काळजाचे अत्रेग आमची वैयक्तीक तेसावां आमची मागणी बाळका जेजू मुखांत देवाक समर्पया. सर्वेस्वरा आमच्या आमगाळा बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक सोडवणदाराक बाळोक जेजू जावन आमच्या जिवितांत दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्ग आनी होगलाप दिता. आयच्या दिसा ह्या बाळका जेजूक नमन करतना आराधन करतना आमी एक कुटुंब जावन तुज्या नांवान केल्ली ती मागणी ती तेसावां आयक. अशें जिवितांत आमी सांगाता माया मोगान भाव भयण जावन जियोंक जाय जाल्ली कृपा तूं आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. Cantar number 21.
म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदरांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पयसुबेच्या जगाक सर्वेस्पर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता ते आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बासायला. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचे सासणीक योजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत तुजो पूत आमच्या विनाशी सैबान दिश्टी पडलो. ताचे अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैब नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उंचकी तुकाची, उंचकी तुकाची, सर्वेस्पराचे नावे येतात आकाशे. उंचकी तुकाची, उंचकी तुकाची. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्रत्मेचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसाता. उदेंतितान अस्तम ते पर्यान तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यांत तीन देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची.
तेच जवान जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. सम्या जेजू तुझे वरन आम्ही समारंभा तुझे जीवन कोण आम्ही परगटा तुझ्या येण्यात सम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा, आमचे सोडवणे पसोत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार सडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळेवन आसांव. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दितात तें बलिदान तुका समर्पितांव. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगेवंत ओंकार मरयेच्या, तुज्या भगेवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें वेंचून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरतांव. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागतांव. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पौल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणियाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पडजे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रितीमोगान थीर कर. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक तुजे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या सर तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कडनवळ्या बापा, संवसारान शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टा खातीर ह्या संवसाराक अंतरिल्ल्या सोमेस्तांक मायपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बगून शासनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याच्या नांवान आमी सांगाता मेळ्ळ्या.
ताणें आमकां मागोवंक शिकयलां. ताच्या नांवान देवा लागीं आमची सर्व मागणी परत समर्पण मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे वयर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान त्रिकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माया मग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची आनी आमची पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सक्कड सुभागी. पूण तुज्या उतरानच तुमकां भलायकी मेळटली. Contar number 31. मुझे काळी सोमिया, तुवे तुझेच खातीर असला. नाविशेव ताका, नाविशेव ताका, केदीस तुझे शिवाय. नाविशेव ताका, नाविशेव ताका, केदीस तुझे शिवाय.
जशी उदकाक तान येता तशी सौम्या तुका लालेता एक मेरू जशी उदकाक तान येता तशी सौम्या तुका लालेता तुझ्या घरांत रावूंक आशेता आनंद तुजो भोगता तुझ्या घरांत रावूंक आशेता आनंद तुजो भोगता तुझे काळीज सोमिया तुवें तुजेच खातीर आसला नाविशेर ताका नाविशेर ताका केदीस तुजे शिवाय नाविशेर ताका नाविशेर ताका केदीस तुजे शिवाय ह्या जीवन सागोरांत हांव पैण करता अनवरा मध्ये म्हाका राखून व्हर ह्या जीवन सागोरांत हांव पैण करता अनवरा मध्ये म्हाका राखून व्हर शेकी जिणी हांगा संपताना सासाण विशेव फावो कर शेकी जिणी हांगा संपताना सासाण विशेव फावो कर मुझे काळी सोमिया तुवें तुजेच खातीर आसला नाविशेर ताका नाविशेर ताका केदीस तुजे शिवाय नाविशेर ताका नाविशेर ताका केदीस तुजे शिवाय एक मेरू जशी उदकाक तान येता तशीं सौम्या तुका लालेता एक मेरू जशी उदकाक तान येता तशीं सौम्या तुका लालेता तुझ्या घरांत रावूंक आशेता आनंद तुजो भोगता तुझ्या घरांत रावूंक आशेता आनंद तुजो भोगता हे मुझे काळीज सोमिया तुवें तुजेच खातीर आसला नाविशेर ताका नाविशेर ताका केदीस तुजे शिवाय नाविशेर ताका नाविशेर ताका केदीस तुजे शिवाय प्रार्थया प्रितीवंत बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासत हो दिनवासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सोडवण
सगळ्या मनशाक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मोरताना तेंचं नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सासनाक वाखाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. त्या तुज्या पुता जेजूचें नांवे. दयकन बसात. आज जेजू बाळकाच्या फेस्ताच्या परबेचो तिसरो दीस. तुमकां सर्वांक परत जेजू बाळकाच्या फेस्ताचे शुभाशय पठयता. तुमच्या वयर आनी तुमच्या कुटुंबाच्या सर संद्यांचेर जेजू बाळकाची आशिर्वाद आनी कृपा सदांच आसून दी म्हणून आमी मागता. आयचे हे संभ्रमीक मीस भेटयल्ले प्रधान याजक जावन आसात. मनात एक बाप पॉल मेल्विन डिसोजा, एपिस्कोपल विकार सर धार्मिकांचो मंगळूर डायसिस हांगासर येवन हे मिसाचे बलिदान भेटून आम्हा सर्वांक आशिर्वादीत करच्या बाप मेल्विन डिसोजा तुमकां जेजू बाळकाची सर्व आशिर्वाद आमी मागता. तुमच्या यासाकी मिसावांत सर्व जैत आमी मागता. तशेंच जेजू बाळकाची कृपा तुमच्या वयर आसून दी म्हणून आमी मागता. देव बरें करूं बाप पॉल मेल्विन डिसोजा. सहा भेटवणी केल्ले सर्व याजक बाप फेड्रिक रोड्रिगस कापुचीन, बाप प्रकाश डिसोजा आनी आमच्या कॉवेंताचो वडील बाप चार्ल्स सेरावो आनी सांगतास दियाकोन बाप निशान. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. आयचे हे मिसाच्या बलिदानाक बोव बऱ्या रितीन सर्व कांतारांक गावन आम्हा सर्वांक ह्या मिसाच्या बलिदानांत वर्त्या रितीन पात्र घेवंक आनी मिसाचें बलिदान भेटोवंक कुमो केला. भोव मधुर रितीन गायन गायिल्लें क्वायर जावन आसा. रेवलेशन डॉक्टर सूरज नोरोन्ना आनी सर्व क्वायराच्या सांद्यांक देव बरें करूं आनी जेजू बाळकाचे आशिर्वाद आमी तुमचे वयर मागता. देव बरें करूं डॉक्टर सूरज नोरोन्ना आनी सर सांगात्यांक. काल सकाळी 10:30 वरांच्या मिसा वेळार मंगळूर दियेसीसचो गवळी बाप मनात एक बाप पीटर पॉल सल्डानान सांजुजेच्या विशांत एक बूक हांगासर रिलीज केलो. ह्या बुकाचे मोल जावन आसा केवल 40 रुपये. सांजुजेचे गुण आनी कसो सांजुजे एक वर्तो बापोय ह्या विशयांत ह्या बुकाचेर बरयलां. तुमी घरा येचे पयले आमच्या स्टॉलांनी वेचे 40 रुपयांचो ल्हानसो बूक घेवचो आनी घरा गेल्ले उपरांत व्हडल्यांनी हो बूक वाचचो. घरा आसल्या सर्व दादल्यांची मना परिवर्तन जातली म्हणून आमी पाती येता. आमच्या स्टॉलांनी हो बूक लाभता. मी जाल्या उपरांत आमच्या स्टॉलाक तुमी वेचे. कार्मेलीत याजकांनी तयार केल्लो कार्मेल बायबल डायरी कन्नडा, इंग्लीश आनी कोंकणी भाशेंत आमच्या स्टॉलांत आसा. हर एक दिसाची वाचपांचे वयर मुठवण याळ, संत भक्तांची वळख आनी गरजेची सर्व मागणी ह्या बायबल डायरींत आसात. हाजे मोल फकत 150 रुपये. खंडीत जावन सांजेर तुमी मागण्याच्या वेळार हाजो बरो उपयोग जातलो म्हणून आमी पाती येता. नामान बाळक जेजू म्हयनाळे पत्र आमी आमच्या कॉमेंटांत आमी पब्लीश करचे. तुमी घरा वेच्या पयले आमच्या स्टॉलांनी वचून हाजे वयर एक नदर मारची आनी कोणाच्या घरा जर तर नामान बाळक जेजू येना तर तुमी ताजी वर्गवणी पळोवची. आज दीस दनपारां 1 वरार कोंकणी भाशेन मीस आसतले आनी सांजेर 6 वरार फेस्ताचे परबेचो संपेवणेचे निमाणे मीस आसतलें. मनात एक बाप दोतोर एलोशियस पॉल डिसोजा मंगळूर दियेसीचे आदले गवळी बाप हे मीस भेटयतले. त्या देखून सर्वांक ह्या मिसाक येवन संपेवणेच्या ह्या मिसांत येवन आशिर्वाद घेवंक हांव तुमकां उलो दितां. आयचे हे आज मिसा उपरांत आमकां सर्वांक ब्रेड डोनेट केलां आनी उंडो डोनेट केल्यांक आमी मान दिता. हांव उलो मारतां बाप मेल्विन पॉल मेल्विना मुखार येवन मानाची वात दिवच्याक. अरुण आनी कुटुंब उडपी बॅप्टिस्ट पीटर पिरेरा रुजाय. जर तर तुमी आसात तर मानाची वात स्विकार करची. अरुण उडपी आनी बॅप्टिस्ट पीटर पिरेरा रुजाय.
तुमकां सर्वांक जेजू बाळकाची आशिर्वाद आमी मागता आसतना आतां आमी पयले उबे रावया जेजू बाळकाक अर्गां मागणें ताजे उपरांत आमी सेवच्या उंड्याचेर आशिर्वादन आसतलें निमाणें ह्या मिसाचो आशिर्वाद. भावा भयणीनो, एक घडीभर आमचे हात आमी जोडया, दोळे आमचे दंपया, बाळोक जेजून फाव केल्ल्या उपकारांक काळजांत तावन ताका अर्गां दिवया. आमचे बोवारे कश्टांची संदिग्ध परिस्थिती आसल्यार बाळका जेजून हो वार्षिक संभ्रम हांगासर चलोवंक फाव केला. आयचो दीस धरून फाटल्या 12 दिसांत तावन हांगासर जायते भक्तीक आयल्यांत बाळका जेजूची आशिर्वादां जोडून गेल्यात. तशेंच वर्सभर आमी हांगासर येता बाळका जेजूची आशिर्वादां जोडटा. ह्या पुणतळा तावन बाळो जेजून आमकां सोमेस्तांक ताची आशिर्वादां फाव केल्यांत हाची साक्ष आमी सर्वांत जावन आसा. बाळो जेजू, तुवें आमचेर वतल्या आशिर्वादांक अर्गां दिता, तुजे उपकार आठयता. आमकां तुजो सांगात दिल्ल्या खातीर, राखण बेल्ल्या खातीर, सांबाळून बेल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिवन सोम्या हे अर्गां प्रार्थन भेटयता. हे भोव उदार बाळो जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपाची म्हाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दी. स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. उंड्या वयर आशिर्वाद. सर्वेस्परा तूं सगळे पृथ्वेचो आनी मनशा कुळाचो बापोय. जें कितें तुवें रचलें तें सगळें तुका बरें दिसलें आनी तांचो पोस तुवें केलोय. अशें तूं तांचो बापोय सदांच मोग करचो म्हूण दाखयलें. अरण्यांत इस्रायल पुरजा बुकेन आसतना मान्ना दिलें. ह्या संवसारी आयिल्ल्या तुज्या पुतान आपणाक आयकून रावुल्ल्यांक थोड्या सुवंड्यांनी वाडलें आनी तुजो मोग परत ताणें दाखोवन दिलो. मोगाळ बाबा, तुज्या मोगाचो संकेत जावन हांगासर आसात त्या उंड्याचेर तुजी सुबाम आशिर्वादां वत. ह्या वरवीं हो उंडो सेवतेल्या आमकां कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी लाबो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. मीस जाल्ल्या उपरांत येवकरिस्ताचें आराधन आसतलें. थोडो वेळ आमी मिसाच्या उपरांत येवकरिस्त आसल्या जेजू सांगता ताका आराधन करचें आनी ताजो सांगात दिवचो. मंगळूर DSCच्या सर्व धार्मीक भाऊ भयणी ह्या जगाच्या तर्फेन सर कार्मेलीत याजकांक आनी भावांक आनी तुमकां हांव बाळका जेजूचें बरें फेस्त मागतना सर्व शुभाशय आनी त्याच जेजूची आशिर्वादां मागता. हांगासर बाळका जेजूच्या नांवान कार्मेलीत याजक आमकां सकडांक सांगाता हाडूंक देवाचें उतर शुभ वार्ता प्रगट करूंक मस्तू मिनत घेतात, वावर काडून आसात. देखून हें तांचें काम, हें तांचें मिसांव होगलीकेक पावो. देखून आमी सर्वांनी तांकां 1-2 थाळयो दिवच्यो. हांगासर आज म्हाका मीस भेटोवंक आपोवणें दिल्ल्या मनादीक बाप फादर चार्ल्स सरावो ह्या कोवेंताचो वडील तुमकां देव बरें करूंक. तुमकां सर कार्मेलीत याजकांक तुमच्या मिसावांत तुमच्या जिवितांत आमी सक्कड हांगासर जमा जाल्लें सर्व बरें मागता आनी शुभ वर्तमान प्रगट करच्या त्या वावरांत यशस्वी मागता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सवें जियेता आनी रास करता सासनाच्या सासनाक. आनी सर पदवेदार देवाचो
बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. आमेन. वचून या, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बाबा बहिणीनो, मोठे आराधन आसतले बाळो जेजूच्या पुंतळार तुम्ही आसात. त्या सोम्याच्या आशिर्वादा मागोवंक हांगासर बरवशान तुम्ही आयल्यात. साक्रामेंतांतल्या जेजूची आशिर्वाद आमी विशेष रितीन जावन घेवया. थोडो वेळ सोम्याच्या हाजीरपणांत आमी करचुचो. हो वेळ आशिर्वादांचो वेळ जावन दी म्हूण मागया. सोमी आमकां हरी एकल्याक आपडचो, ताच्या दैवीक स्पर्शान भरचो आणि आमी ताचो दैवीक अनुभव जोडचो वेळ जावन दी. सोम्याच्या हाजीरपणांत थोडो वेळ मागण्यान आमी करचीया. हर एकली आमी यात्रेक जाग्याक येता आसतना त्या सोम्याचो अनुभव जोडीचो म्हणून येता. आनी त्याच वरवीन भाव भयणी तुमी हांगासर आसात. ह्या घडी ह्या सोम्याच्या हाजीरपणांत आसतना थोडो वेळ आमी सोम्या सांगाता करचेता. थोडोसो मोठे आराधन. ह्या वेळार ह्याच जेजूची मजत ताचो दैवीक अनुभव आमी जोडया. तुझो मोग करता सोमिया, तुका अर्गां दिता अंदनिया. तुझो मोग करता तुका अर्गां दिता, म्हजो सोमी म्हण मानून घेता. तुझो मोग करता सोमिया, तुका अर्गां दिता अंदनिया. तुझो मोग करता तुका अर्गां दिता, म्हजो सोमी म्हण मानून घेता. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. हालेलुया, हालेलुया. सगळे आमी उबी रावया. सोम्याच्या हाजीरपणांत आमी उबी रावया. आमचे हात सोम्या थंय आमी उबारून धरया. ताची स्तुती आमी ह्या घडये करया. भाव भयणीनो, सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या सत्तेन काळजान तावन सोम्याची आमी स्तुती करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गां तुका सोम्या जेजू, ग्लाब तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. We worship you, Lord. We glorify Jesus. Thank you, Lord, mighty God. आराधन तुका सोम्या जेजू, ग्लाब तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. आराधन स्तुती होगला महिमा तुका सोम्या जेजू. जेजूच्या पवित्र रक्त आमकां दोड नितळ कर. जेजूच्या पवित्र रक्त आमकां अभिषेक कर. पवित्र आत्म्या आमकां सर्व संकटांत सुटका दे. जेजू, तुझ्या शक्तीन तूं आमकां बर सगळ्या वायटांतले, सर्व वायट संकटांतले आमकां सुटका दे. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू, तुजो मोग करता म्हूण आमी गायलें. तुका आराधन करता म्हूण सोमी आमी गायलें. जेजू, तूं आराधना फावो. इतलो व्हडलो देव तूं अस्कत मनशाचें रूप घेवन आयलोय, आमचे संगी रावलोय. सोम्या तो मिस्तेर आमी नियाळटा म्हणे हांगासर तुझ्या बाळपणाक मान दिता आसतना देव आमचे सांगता इमॅन्युएल म्हूण ही सावन सोम्या तूं आमचे सांगता रावल्लो तो मिस्तेर आमी नियाळटा.
सोम्या तुवें आमचे सांगाता मनशां सांगाता रावचे कितलें वर्तें भाग जेसू तुका आमी सोदून वचो जाय म्हणना तूं खंय गुड्या आनी दोंगरा आनी मोड आनी खंय लिपोण नाय आमचे सांगाता आसाय इमॅन्युएल देव आमचे सांगाता जेसू हे संवसारी सोडवणेचे मिसांव सोंपोवन तूं येता आसतना तुमचे संगी आसतलो आय विल बी विथ यू तुमचे संगी आसतलो म्हूण सांगलें जेसू आनी आमचे संगी खंय लिपोवन रावूंक नाय आमचे थंय एक जावंचे खातीर सोम्या हो सक्रामेंत तुवें घडलोय तुवें घडलेल्या सक्रामेंतान सोम्या तूं रावलाय तूं आसाय थँक्यू लॉर्ड थँक्यू जीसस आनी विविध संदर्भांनी सोम्या ह्या सक्रामेंतान तूं नीज हाजीर आसाय हें तुजें मांस आनी रगत म्हणून अजापणी तुवें दाखोवन दिलाय आमच्या दोळ्यांच्या दृश्टीक सोम्या फकत उंडो जावं पुरो पूण जेसू आमी बाबार्थान सतमंता तूं हाजीर आसाय ह्या घडये ह्या दनपरांच्या वेळार सोम्या हांगासर ह्या पुणतळार आमी आसतना सोम्या तूं आमकां हर एकल्याकी पळोवन आसाय आमकां आपडताय गुण करताय सक्तेन भरताय तुजो दैवीक मोगाचो अनुभव दिताय जेसू आमी कोणेंच चिंतूंक ना तरलें 10 वर्सां आदीं 40-50 वर्सां आदीं ह्या दोंगरार ह्या दनपरांच्या वेळार इतलीं जाणां भक्तिकान तुज्या हाजीरपणांत आसतलीं म्हणून आमी कोणेंच चिंतूंक ना सोम्या हें तुजें येवचें ही तुजी खुशी जेसू देखून तुवें आमकां हांगासर आपोवन हाडलाय बोर गुडो आसल्या ह्या फातरांच्या जाग्यार सोम्या आज तुज्यो कृपेच्यो झरी सगळ्यांकी फावो जातात देखून आमी किर्तनांत ओडलो गायले सोम्या सोडवण्याच्या झरींतले आमी पियेतले हांव संतोष पावतले हांव त्या सोम्यात येवन त्या झरींतले पिवून संतोष पावतले हांव जेजू तूं जिविताची झर हांगासर तुज्या हाजीरपणांत आमी रावून सोम्या ह्या झरींतले आमी पियेतले हांव आमी सगळीं एका आनी एका रितीन ताणेल्लीं भुकेल्लीं आसात जावं पळय आमी विविध रितीन ताण येता ही कुडीची ताण न्ही सोम्या आमच्या आत्म्यानी ती तुजे खातीर ताण आसा आमचे ते दुसरी वेगवेगळी रितीची ताण आसा सोम्या खंयची आमी बागोवंक शकना पूण जेजू जर तुवें एक पोटी त्या दैवीक झरीचो अणभव आमकां दिलोय सगळ्यो संगती आमकां नश्वर म्हूण दिसतल्यो धूळ कशें दिसतल्यो स्त्री सामार्याची स्त्री सोम्या खाली कोळसो घेवन त्या दनपरांच्या वेळार त्या बाय लागीं आयिल्ली आज आमी दनपरांच्या वेळार हांगासर जेजू तुजे लागीं आसा तुजी आनी आमची सोम्या भेट जावन आसा कितलें अपुर्बाचें जेजू कशें ते स्त्री खाली कोळसो घेवन आयिल्ली आनी सांगत आसा आपणाचें जिवीत कोणायकी कळोवंक नजो म्हणून त्या दनपरांच्या वेळार आयिल्ली सोम्या आज जायत्यो संगती आमच्या जिवितांत जावन आसात आमचे ते जायते कितें सडून घडोवन आसा असकात काय आमी जायते बरें चिंता कोणायकी कळोवंक नजो म्हणून पूण जेजू तूं सगळें जाणाय आमचें जिवीत तुजे मुखार एक उक्तो बूक कशें सोम्या सगळें जाणें तुजें तोंड कितेंच आमकां लिपोवंक जायना आमी बायल्यान कितलेय वेस घालूंक पुरो कितलेय मास घालूंक पुरो पूण जेजू आमचें आंतरीक जिवीत तुजे मुखार उक्तें आसा त्या सामार्याच्या स्त्रिये भाशेन सोम्या आमी तुजे सरशीन आयल्या दुसऱ्यान सोम्या रीत कोळसो घेवन ती आसली आनी आमचे जिवितांत जायते रितेपण आसा जेजू जायते रितेपण आसा There is lot of emptiness. आणि ते रितेपण आमकां दोसता जावं पुरो आमी मोगाक आशेता जावं पुरो आमी विविध संगतीक आशेता एका रितीचें रितेपण आमचें थंय आसल्यान सोम्या विविध संगतीक आमी आशेवन आसा तो कळसो केदाळे आमच्या जिवितांत रितोच उरता त्या देखून सा अगुस्तिनान म्हणलें Our hearts are restless until they rest in thee, O my God. आमच्या काळजांत सुशेग मेळचो ना तुजे थंय सोम्या तो सुशेग घेतल्या बगार जेजू आज आमी यात्रेक जावन तुजे भक्तीक जावन तशें वर्तें जावन सोम्या तुजी मोगाची जावन हांगासर आसा तुज्या हाजीरपणांत आमी आसा खंयच्योच संगती आमचे रितेपण भरती करूंक शकचे ना जेजू तुजे वरवीं मात्र साध्य सोम्या तुज्या वरवीं मात्र साध्य जेजू आमकां हर एकल्याक तूं बरें वळखताय त्या सामार्याच्या स्त्रियेन कितेंय लिपोवंक पळयलें पूण तुवें ती कोण जावन आसा म्हूण सांगलें जेजू ह्या घडये आमी कोण जावन आसा म्हणून तुका कळीत आसा देखून सोम्या आमचें सर्वस्व तुका समर्पित हांव जे कितें आमचें म्हणून आमी घेवन आयले हांव जेजू तें सगळें समर्पित हांव सोम्या भाऊ भयणो कोणाक उबे रावंक कस जाता तुमी बसून तुमचे दोनी हात तुमच्या काळजाचेर दवरा थोडी मिनटां सोम्या सांगत आमी आसतना दोळे दांपा क्लोज युअर आयज कोणाक उबे रावंक जाता उबे रावा बसोंक जाल्ली बसा दोनी हात काळजाचेर दवरा
सोबित वेळ हो भावा भयणी कितले वर्ते भाग दनपरांच्या वेळार सोम्याच्या हाजीरपणांत रावचे. जशें सूर्याची किरणां आमकां ऊब दितात ताचे की वर्ती ऊब सोम्याच्या मोगाची जावन आसा. तो हांगासर आसा एकच संदेश दिवन कोणें सांडल्यार तुका सांडेना, कोणें सोडल्यार हांव सोडचोना. असलो सांगात सोम्याचो, असलो सांगात भाऊ भयणी जेजूचो. ताचे लागीं आमी आसा. जेजू मोगाळा जेजू त्या समार्याच्या स्त्रियेक तुवें तुज्या दैवीक मोगाचो अणभव दिलोय. थंयसरच ती रितो कोळसो सोडून धांवली. उदक व्हरूंक म्हूण ती आयिल्ली, कुडीच्या ताणेन ती आयिल्ली. तिच्या आत्म्याची काळजाची ताण बगतना तिका दुसरें कितेंच कळोंक ना. ती म्हणली सोमी म्हाका मेळ्ळा, हांव मेळटलो. सोमी म्हाका मेळ्ळा, सोडवूंदार मेळ्ळा. सोम्या हांगासर ह्या दोंगराक आमी येता आसतना आमी ते रक्त्यो संगती घेवन आयल्या. जावं प्रो ल्हान ल्हान आमचे कोळशे रिते कोळशे घेवन आयल्या. सोम्या इल्लें भलायकेचें देणें दी. एका कोळशांत इल्लें घरचें काम जावं दी, आनीक कोळशांत बरें काम दी, आनीक कोळशांत सोम्या आमकां बरी सैरीक मेळोवन दी, आनीक कोळशांत भुरग्यांक बरो फुडार फावोचोन दी, आनीक कोळशांत आनी कितें मागणी जाग्याचे समस्या इत्यार जावन ल्हान ल्हान कोळशे घेवन आयल्या. आनी तूं इल्लें दी म्हणून. पूण सोम्या तूं तुकाच आमकां दिताय, तूं तुकाच आमकां दिताय जेजू. त्या स्त्रियेक बगलें हांगासर आसा एकलो आपणाकच आमकां दिवंक शकता. देखून ती म्हणली सोडवंदार इज अ सेव्हियर. जेजू तूं आमकांच दिताय. ताच्या की वर्ते आमकां कितें जाय सोम्या. तुज्या हाजीरपणांत आमी संतोसता. थँक्यू लॉर्ड. बाबा बहिणी ह्या सोम्याच्या हाजीरपणांत ताचो दैवीक अणभव जर नासतना आमकांच सोम्याक आमी दिवया. ये सोम्या म्हूण मागया. म्हाकाच गे, म्हजें सर्वस्व गे सोम्या. सगळें जें कितें म्हजें म्हूण आसा तें गे जेजू. तूंच म्हाका जाय जेजू. आय नीड यू लॉर्ड, आय नीड यू, आय नीड यू जीसस. जाय सोम्या तूं म्हाका. तुजें हाजीरपण ती परती अणभव करूंक फावो कर जेजू. सर्वस्व मुझे, सर्वस्व मुझे. सोमिया हे तू म्हाका सर्वस्व मुझे दिता तुका. हे सोमिया हे तू म्हाका सर्वस्व
जेसू आमकांच आमी तुका समर्पिले. तुझ्या हाजीरपणात आमी संतोष पावता. सोम्या हेंच तुझे हाजीरपण तुजो सांगात सर्व भुरग्यांक लाभोवन दी. प्रत्येक जावन जी भुरगीं पिडेस्त आसात तांकां सोम्या तुजो सांगात फावो कर. जी भुरगीं अस्कत आसात तांकां सोम्या तुजो सांगात फावो जावन दी. युवा जणांक सोम्या तुजो सांगात फावो जावन दी. ज्या युवा जणांत भे आसा, खावजेणी आसा, एखाद्याची बेजाराय आसा, टेन्शन आसा, उणेपण आसा, रितेपण आसा, त्या युवा जणांक सोम्या तुजो सांगात फावो जावन दी. त्या सांगातपणांत सोम्या तो भरपूर संतोष फावो जावन दी. सर्व काजारी जोड्यांक तुजो सांगात फावो कर. प्रत्येक जावन जी काजारी जोडी एकामेकाक समजून मोगान जियोंक कश्ट जातात. ल्हान ल्हान संगती शुल्लक कारणाक लागून सोम्या एकामेका ते घुसपड उदेवन पयस बसोवन चिंतात. त्या काजारी जोड्यांक जेजू तुजो सांगात फावो जावन दी. तुजो सांगात तांकां अणभव जाल्ली ती तुज्या मोगांत सदांच उरोवन दी. तुज्या मोगांत ती उरोवन दी. सोम्या लग्नाचो सक्रामेंत मोडून उडयनासतना, सोम्या लग्नाचो सक्रामेंत मोडून उडयनासतना भगार तुज्या सांगातपणान लाभची ती कृपा, त्या कृपे वरवीं एकामेकाक विश्वासी रावून ते सक्रामेंताचे जिवीत फळादीक करूंक तूं तांकां बोळ दी. जेजू आमच्या कुटुंबांक तुजो सांगात दी. सोम्या तुजो सांगात दी. आमच्या कुटुंबांनी तुजे सांगातपणांत आमी जियो, आमच्या कुटुंबाच्या हर एक सान्यांनी एकवटीत जावन तुज्या सांगातपणांत जियोंक फावो कर. जेजू तुजो सांगात आमच्या कुटुंबाक मेळटना कुटुंबांतल्या पिडेस्तांक जेजू तुजो सांगात फावो कर. प्रत्येक जावन जी कुटुंबाच्या एकवटांत पयस गेल्यांत जावं पुरो ल्हान ल्हान कारणाक लागून जेजू तांकां तुजो सांगात फावो कर. अशें ती कुटुंबाच्या एकवटाक परत पाटी येवं दी. सांगत असो तुजो सांगात सोम्या जायते जाणां प्रायेचे आसात, एकसुरी आसात, उतर प्रायर एकसुर्यासचे जायते जाणां आसात. तांकां तुजो सांगात दी. जेजू तुज्या सांगातपणान ती आसतना तो संतोष, ती जिविताची दादोसकाय तांकां फावो कर. सर्व कटल्यार मांद्रेराच्या पिडेस्तां तुका समर्पिता. तांकां जेजू तुजो सांगात चड आनी चड गरज आसा. विविधेच्या पिडेक लागून कटल्याक शेवटल्लीं जायते आसात. जेजू तांकां तुजो सांगात दी. तुजे सांगातपण तांकां लाभतना ती संतोष अणभव करूंक शकतली. तुज्या सांगातपणान ती पिडा सोसूंक तांकां बळ मेळटलें. जेजू तांकां तुजो सांगात दी. प्रत्येक जावन आमचे ते बेजाराय उपजतना, वावरतात आमी शेळेतना, वायट सकत आमकां दोसतना, तुजे तोंड पयसवेची वडणी आमकां येतना, एकामेका ते रागार रावोंक वडणी येता आसतना, एकामेका ते आमी मोसरान भरतना, मोसरान बरोवन आनेकल्याक अन्याय करूंक चिंतना तुजो सांगात आमकां दी. जेजू तुजो सांगात अणभव केल्ली आमी असल्या संगतीचेर जैत बरोवन, तुजो मोग अणभव केल्ली आमी असल्या संगतीचेर जैत बरोवन सोम्या खरे तुजे पाटलावदार जण जियोंक आमकां फावो जावं दी. जेजू तुजो सांगात कोणा पासून आमी मागता म्हूण सांगलां, कोणाक आमी मागण्याचो आदार बसयला, तांकां ह्या घडये फावो जावं दी. खंयसरी ती आसा जावं पुरो, संवसाराच्या कोणशांनी ती आसा जावं पुरो, सोम्या तूं तांचे लागीं आसाय. ह्या बडी कश्टांत आसा जावं पुरो, टेन्शनांत आसात, ह्या खंयचे संदिग्ध परिस्थिती फूड करून आसा जावं पुरो, ह्या घडये तांच्या काळजांनी तीक धैर्य तुजो सांगात तांकां अणभव करूंक फावो जावं दी. जेजू म्हजे सांगात आसा म्हूण अणभव तांकां जावं दी. जेजू कोणी ती जावं पुरो, आमची भाव भयणी, कुटुंबादारां, मोगाची, इश्ट मंत्रां, शेजारची, या कोणी ती खंयसरी आसा जावं पुरो, जेजू तांकांय तुजो सांगात दी. सोम्या तुजो सांगात हांगासर आमच्या हर एका भक्तिकाक अणभव करूंक फावो जावं दी. फाटल्या दिसांनी जायते भक्तीक हांगासर आयल्यान ह्या पुणतळाक येवन जेजू तुजे लागीं मागून गेल्यान. सोम्या त्या सामारे स्त्रिये बरी ती आयिल्ली हांगासर, पूण तुवें तांकां ह्या सोडवण्याच्या झरेंतलें पियोंक, तुजे दैवीक जिवितांत वांटेली जावंक, ह्या जिविताच्या तुजे तावन सोम्या जिविताच्या झरी तावन पियोंक तांकांय तुवें लागीं ओडून घेतलें आनी ती दुसरे कडेन आसात. आतां सोम्या ह्या घडये तांकांय तुज्या दैवीक मोगाचो अणभव जावं दी. जी सुखीदार तांचे ते आसा, जी सुखीदार आमचे ते आसा, ती नपयस जावं दी. सोम्या तूं जावन आसा जिविताची जर ती जर आमच्या काळजांनी वाळोवन दे, ती दाजूस काय आमच्या काळजांनी वाळोवन दे. ते धाडा सोम्या ल्हान ल्हान संगती आमकां दोसच्यो नात, ल्हान ल्हान कश्ट आमकां निराशेन घालचे नात. कित्याक तूं आमचे सांगात आसाय. तुम्ही म्हाका मेळ्ळा तसो अणभव हांवें जोडला, तो म्हजे सांगात आसा. इज विथ मी.
ह्या संतोषांत जिवंक आमकां साध्य जातलें जेसू, साध्य जातलें. सांगत सोम्या ह्या घडये तूं आमकां आशिर्वादीत करतना तुजे लागीं मागता जेसू, हांगासर आजच्या सर्व बऱ्या मनाच्या मनशांचेर हर एकल्याचे तुजे आशिर्वाद घाल. हो संभ्रम हांगासर चलय जाय जाल्यार जायते पंतावन आसले, जायते समस्या आसले, जायते आर्थीक अडचणी आसले, हे सगळे सोम्या बऱ्या तरेन जावंक बऱ्या मनाच्या मनशांत हांव आदार लाभला, दान मेळ्ळा. सांगत आस जायत्यानी हांगासर निस्वार्थपणे हांगासर कोणायगे सांबाळना कितेंच ना जेजू, पूण तुज्या महिमे खातीर सोम्या तुजेर बरवसोनो सोमीस बॉल दिता म्हणल्या भाशेन हांगासर जायत्यानी फाटल्या 12 दिसांत हांव सेवा दिल्या. वर्सांमध्ये सेवा दिवनूच आसात. जायती जणांची सेवा कोणी पळयना जावं पुरो उल्लेख करिना, पूण सोम्या मौनपणी जेजूच्या नांवान ही सेवा ती तुज्याच नांवान सोम्या जेजूच्या नांवान हांव सेवा दिता म्हणून सोम्या तुज्या नांवान हें बरें काम केल्ल्या सकट बऱ्या मनाच्या मनशांक तुज्या सक्तेन बरं तुजो सांगात तांकां दी जेजू. सांगतस ह्या कडेन तूं आशिर्वादीत करतना ही आशिर्वाद हो संतोष आमकां लाभलेलो आमच्या जिवितांत सदांच उरून दी सोम्या, सदांच उरून दी. जर एक पटी ह्या जिविताची जराची आमी अनुभव केले जाल्यार जेजू आमी आमचे ती सुखीदाड आमकां दोसची ना, विल नॉट बी डिस्टर्ब. पूण तुज्या हाजीरपणान आमी सदांच शांतींत संतोषान त्या दादोसकायेन जिवंक शकतल्या. तें समाधान संतोष आमकां फावो कर. ह्या घडये तूं आमकां आशिर्वादांनी भरतना जेजू, ही आशिर्वादां हांगा तावन आमच्या कुटुंबाच्या सद्याक, आमच्या घरांक, आमच्या वावराच्या जाग्याक, आमच्या भयभाटांक, जानवरांक सगळ्यांक फावो जावं दी. तुजें रक्षण संरक्षण हर एकल्याक फावो जावं दी. मग सर्वांक आशिर्वादीत कर जेजू, आशिर्वादीत कर. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बाबा बहिणीनो आता निमाणे गीत ताच्या उपरांत सगळ्यांगे उंडो आणि पिवणाची व्यवस्था आसा. सांगतस मुखले मीस 1 वरार आसतले, सांजेर 6 वरार संपणेचे संभ्रमीक मिसाचे बलिदान आसतले. आता निमाणे गीत आमी गावया.
पयस